रुलिंग आमदार आसा तेच हॅपी ना म्हणून अशा तरेच्यो गजाली आम्ही प्रश्न काडप हो दुसरो इश्यू हॅपी ना हो दुसरो इश्यू प्रश्न काडप हांव आमदार MLA लेजिस्लेचर सो म्हाका दिसता लेजिस्लेचर जो आसा हो लेजिस्लेचर प्रश्न मांडटलो लोकांचे तो वेरे रुलींग आसतलो ऑपोजिशन आसतलो आमी हॅपी ना म्हणून कोणें सांगलो तुका ऑपोजिशन म्हणटा वर्ड ऑपोजिशनाचो फुल फॉर्म कितें सांग नाल्यार हांव तुका इंग्लीश डिक्शनरी पळोवन सांगता सो ऑपोजिशन कामूच तें न्ही गिरीश काल कितें म्हणटा तुमी मुद्दाम इश्यू काडटा खंय तरी सरकाराचेर प्रेशर घालपाक मिनिस्ट्री मेळपा जाय बी म्हणून पळय तुका सांगता म्हाका मिनिस्ट्रीचे हांव आमदार लायफभर आमदार जावपाची म्हजी इच्छा मंत्री ना मंत्री ते पडून गेले ना आज गव्हर्नमेंट आसतलो फाल्यां ऑपोजिशन आसतलो पूण आमदार हो आमदार लोकांनी केल्लो तेजो आपणाचो प्रतिनिधी म्हूण म्हाका मर पासून जावपाचो आहा ते म्हजे कुचड्याले लोक करतले ते म्हाजे खातीर करतले मिनिस्टर हे सरकाराचे आसता करपाचें हांव जर रुलींग सरकारान आहलो फाल्यां जाल्यार मिनिस्टर जावंक शकता ऑपोजिशन आहलो कसो सरकार मिनिस्टर जातलो सो मिनिस्टर जावपाचें ना जावपाचें म्हाका पडूनच गेलो ना हांव लोकां खातीर काम करता गोंयचे जनते खातीर म्हजे कितें जाता भशेन हांवें हेजे पयलीं केल्लें आहा मिनिस्टर आसतना हेजे फुडें करतलो सो प्रश्न जो विरेश सांगता की मिनिस्टर आसा वया आसा करपाक जाय ताका पयलीं रुलिंगा येवं म्हूण सांग पयलो सरकार आर्जी करपा जाय आनी मागीर तो मिनिस्टर जावपाचें ना जावपाचें जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता पळय ती करपाक जाय बेश्टे उबे रावले हाय करून उलयल्या म्हण तशें जायना यू रिक्वायर लॉट ऑफ थॉट अँड प्रोसेस आनी हांव जरी ते प्रश्न मांडटा बेश्टे तेजे भाशेन कितेंय उलयना प्रश्न विथ सिस्टमॅटीक विचार करून जे स्टडी करूनच मांडपाचो प्रयत्न आमी करता